एक लक्षात घेयात, म्हणजे आमच्या मधल्याच एखाद्या आमदाराचो वाढदिवस आणि त्या वाढदिवसाक इम्पॉर्टन्स दिता आसतना सगळे जण ताका सपोर्ट करपा खातीर ताच्या बरोबर आसात हे दाखोवपा खातीर आमी सगळे जण हांगासर आयल्यात. निश्चितच रित्या पेडण्याच्या विकासाची दारां खूप मोठ्या प्रमाणात फुडल्या म्हयन्यांच्यान उगडी जाता हे नक्कीच खरें आसा. आणि प्रवीण आर्लेकर योग्य वेळार पेडण्याचे नेतृत्व करता म्हाका सांगपाक खूप खोस भोगता. म्हणजे पेडण्याचो विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स सातत्यात सदोदीत म्हणजे जे स्वप्न पळोवपी पेडणेकारां खातीर हे कंटिन्युअसली ते खरें करपा खातीर तो वावरीत आसा. म्हणजे फाटल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात म्हणजे जशे बाप रोहन सुभाष उलयता आसतना तांच्यांनी कंटिन्युअसली सांगले एकच ध्यास पेडण्याचो विकास, आपल्या मतदारसंघाच्या लोकांचो विकास, आपल्या मतदारसंघाचो पुराय विकास कशा पद्दतीन जातलो हाच्या खातीर तो सातत्यात वावरीत आसा. आणि त्याच बरोबर आपल्या दिल्ल्या कॉर्पोरेशनात आपूण काम गोंया खातीर आणि आपल्या मतदारसंघा खातीर हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशनांतल्यान काम कशें फुडें व्हरचो हेय तो सातत्यात पळयत आसा. हांव एक निश्चितच रित्या सांगता की आमी पळयताले की बऱ्याच जाणांक पेडण्या तालुको हो मागासलेलो तालुको असो दिसतालो, पण म्हाका सांगपाक खूप खोस भोगता की फुडल्या 4 ते 5 वर्सांनी जेन्ना तुमी पळयतले तेन्ना पेडण्या तालुको हो 1 नंबरचो विकसीत तालुका आसतलो. तुमी मुद्दामून पळयात. म्हणजे पणजेकूय सायड मारपी डेव्हलपमेंट जे आसा हे पेडण्यात जातले हाची म्हाका निश्चितच खात्री आसा. ज्या पद्दतीत फुडल्या म्हयन्यात योगायोगात त्यांनी तर तारीखूय डिक्लेअर करून सोडली, पण अजून हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी कन्फर्म तारीख दिवंक ना. टेंटेटिवली आमी 11 तारीख अशी म्हणटा, पण तांच्यांनी तारीख जर दिली जाल्यार 11 तारीख आमी मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हाजे इनॉग्रेशन जातले आणि ताज्या उपरांत खऱ्या अर्थात गोंयच्या विकासाची दारां, पेडण्याच्या विकासाची दारां ही उगडी जातली. प्रवीण बाबा सारखे एक वादळ खंय तरी येता अशें आमी काणकोणकार पेपरान वाचताले की समजून घेताले. एक धडाडीचे नेतृत्व पेडणे सकून येता आणि पेडणेच्या लोकांनी ते नेतृत्वाक एक्सेप्ट केले आणि 2022च्या निवडणुकीक ताका आमदार म्हणून निवडून दिले. आणि आज ताजी विधानसभेक पावतकच ताजी फाटल्या सादारणशे 6-7 म्हयन्याक प्रवीण बाबाचो स्वभाव, प्रवीण बाबाचें काम, ताजी धडपड जी आसा किंवा पेडणेकारां खातीर जें कितें करपाक सोदता एक निखळ मनान तो प्रगट करत आसता. आणि जसो आमी हांव काणकोणच्यान उलयता, काणकोणच्या भागांतल्यान हांव विचार करता, एक टॉक काणकोणचें, दुसरें टॉक पेडणेचें. म्हणजे दोनूय तशें पळयलें जायत न्ही. मुख्य शहरा पासून आमी जरी पयस उरले की आमचे दोगूय जाणांचें ध्येय जें आसा की जर म्हाका दिसता काणकोण विकसीत जालें आणि ह्या वटच्यान पेडणे विकसीत जालें जर जायत जाल्यार आमी अशें सगळे जाण म्हणूं येता पूर्ण गोंय विकसीत जालें म्हणपाक हरकत ना. आयज हांगासर ह्या स्टेजीर उबो रावपाक आयज 3 वर्सां हांवें काम केल्लें आनी 3 वर्सान आयज म्हाका पेडणेकारान ही संदी दिल्ली आसा हांगासर. आनी आयज जो बर्थडे सेलिब्रेशन केल्लो आहा हो सगळ्या पेडणेकारांनी सेलिब्रेशन केल्लो आसा. आयज सगळे जाण माझे कार्यकर्ते तसे पेडणेकार यांच्यानी सगळ्यांनी आयज वावरून आयज 4-5 दीस जाले हे सगळे स्टेज म्हणा नाका सगळे हे काम करपाक तेंच्यांनी सपोर्ट दिलो. तेका लागून हांव सगळ्यांक तेंका काळजांसून थँक्स म्हणटा. माझ्या पेडणेकारांक सगळ्यांकूच हे आसा कितें तरी चेंज घडचे पेडण्यान आणि ते चेंज हांव घडोवन दितलो. तुमी म्हाका असोच सपोर्ट दिवचो आणि आमचो डायनॅमिक CM हेजो आमकां आशिर्वाद आसचो आणि तोय आमकां आशिर्वाद दितलो अशी म्हाका खात्री आसा.